गोय सरकारान सुरू केली प्रीमियम हेलिकॉप्टर सर्व्हिस ओल्ड गोयच्या दायज राखपी एक्टिविस्टांक कत्र केल्या। इतिहासीक दायज आशिल्ल्या इगर्जेच्या वास्तूंचेर खंय हेलिकॉप्टराच्यो घिट्ट्यो। एखादो एक्सिडंट जावन दायज काबार जायत जाल्यार कितें काय म्हूण प्रश्न। माझो एकूच डिमांड आहा तो हेलिकॉप्टर घेतला रायट पूण ते आमचे मोनोमेंट्स आहा तेजे वयल्यान फ्लायट आनी व्हेरी लो झोन आहा लो झोन। सो हांव म्हणटा कितें फाल्यां त्या मोनोमेंटाक डॅमेज जावंक शकता, फाल्यां एक्सिडंट जालो कितें आमच्या एका मेंबरान सांगता तो प्रमाणे कोणें बलून सोडटा ते बलून्स वयर वयता ते बलून्स लागले एक्सिडंट जावंक शकता। सो ते आमचे हेरिटेज स्ट्रक्चर मोडोंक शकता वो कितें जावंक शकता डॅमेज जावंक एक्सिडंट ते जावचें ना म्हणून आमकां पयलीं फ्लायट पास दिवचो आनी हो परमिशनाक येयले बसून जाल्यार फुडें ग्राम सभेक ते डिस्कशनाक हाडचें कित्याक आमकां आमच्या मोनोमेंटाच्या वयल्यान कांय नाका कांय भोंवपाक नाका। सो आमी ते रिक्वेस्ट केला तो नो फ्लायींग झोन करचो म्हणून कित्याक आमकां ते वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट आवर हेरिटेज। सरपंच म्हणटा ताच्या पंचायत मंडळान खंय परवानगीच दिल्ली ना, आदले खबर ना। म्हादयचेर कर्नाटकाक मेळिल्ल्या डीपीआराक पंचायतीचो विरोध। आम्ही म्हादयचे हेका ऑपोज करपाक आमी ऑलरेडी रेजोल्यूशन घालून आमी ते सेंड केलें पास तेजे कितें म्हणटा सारकें जाला तुमी ऑपोज करता तेका काय तुमी नोटीस काडटले तेका? आमी आतां तेका विचारतले कित्याक पंचायतीन तांकां कितेंच दिवंक ना, तांकां लास्ट बॉडीन कितें दिलें जाल्यार आमी नको, बट हे पंचायतीन बॉडीन तर आमकां कितें आमी तांकां कांय दिवंक ना। आनी एक तो म्हणल्यार शूटिंग एरिया ESC हांगा शूटिंग अलाव करता। हांवें आयकलेलें की शूटिंग वयर चल्लें म्हणून, बट आमच्याच्यान तेणी कितेंच परमिशन घेवंक ना। थळावो आमदार म्हणटा सगळ्याच प्रकल्पांक विरोध केल्यार कशें जातलें। पण बेश्टेच कोण काम सुरू करूं शकना न्हू, थोडी तरी परमिशनाक ते बाकीचे कितें जाय पळय ती घेतले आसतले। सगळ्या प्रोजेक्टाक काय आमी विरोध करूं शकना, आमकां जाय ते कारण आमकां एक अभिमानाची गोश्ट ही हेजे व्हडले सर आमच्या हांगा गोंयान फर्स्ट टायम सुरू जाल्लें आसा हेलिपॅड। चिमला ग्रामसभेत म्हादयचो इश्यू। पंचायतीन लोकांक म्हादयचो इश्यू उदकाची गरज समजावन सांगली। ग्रामसभेक म्हादय बचाव अभियानाचो फुडारी राजेंद्र केरकार येवन गेलो। म्हादयचे इश्यूचेर आमी म्हणजे हेज्याक पयलीं आमी अवेरनेस केल्लें लोकां मदीं की असो असो आनी आयज राजेंद्र केरकार हांगा उपस्थित राहिल्ले आमच्या ग्रामसभेक आनी लोकांनी आयज तो प्रपोजल केल्लो आहा की लोकांक कितें सांगलें ते लोकांक पटलेलें आहा। बेश्टेच आमी प्रपोजल घेवंक ना, लोकां मदीं अवेरनेस करून आमी हो आयज प्रपोजल घेतलेलो आहा। तशेंच आमचें आयज बजेट आहलें तें बजेटूय आमी पास करून घेतलेलें आसा। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार आनी साहील मांद्रेकार।